संकोष्टांनी सोता तुका हुस्क्याक होती सोता तुका कुशलपणा सोता तुका सगळे कोडे सोता तुका दिसा फांतोडू देताना काळसांतले हे उदक सोडटा आयच्या दिसाचे सोरपुसो तुका दुनिया ते भेटयता संकोष्टांनी सोता तुका हुस्क्याक होती सोता तुका कुशलपणा सोता तुका सगळे कोडे सोता तुका तुका बोरीत आसता तेन्ना मोशे बितो सुस्का सोडटा हांव कोंतोला कितें कोशे दुनियाचेर उसपात येवन रावशे संकोष्टांनी सोता तुका हुस्क्याक होती सोता तुका कुशलपणा सोता तुका सगळे कोडे सोता तुका. बाबा बुडीनो सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. आयज केरी भाशेन नोवेनाचे मीस भेटयतात डायसिजन सेंटर फॉर ली एपोस्टोलेट डायसिजन पास्टरल सेक्रेटेरिएट ही खातीं आनी तेच भशेन विडोज एपोस्टोलेट आनी सिनियर सिटीजन हे सगळ्या भाव भयणांचें लौकीक कार्य तांचें मुण्यारपण बापाक उबारतना ह्या खात्याच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या मोजतीन मागुया. आनी तेच भशेन आयज करीत ह्या मिसांत मीस सोंपले उपरांतूय आमी पिडेवंताचेर कितें भाशेन आशिर्वाद मागणे आनी तांकां पवित्र तेलान मागतले. हें चोडकून घेवन सगळ्या पिडेवंताचो उगडास करून तांकांय देवाची कृपा ह्याच्या मिसान मागूंक सगळे हात जोडून भोक्तीपणान खुशालकायेन ह्याच्या नोवेनाच्या मिसान आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. बाबा भयणीनो, कोस्ट दूख आनी पिडा सोंसतल्या ह्या संवसारांत एकसूरपण आनी निराशीपण जेन्ना भिरांत हाडटा तेन्ना तूं आनी हांव एक देवीक मोगाची आनी काकलुतीची पोदवेदार बोरमासो दितेली खुणा. पिडेवंतांक आनी कोश्टवतल्यांक भेट करप म्हळ्यार एक दोयाल कोरणी. ही कोरणी शुभ वर्तमानाच्या काळजांत रिगलोली आसा. कोश्टवतल्यांक पिडेवंतांक पेकोवणी बुजवण आनी बोरमासो दिवंक आनी तांचो भावार्थ वाडोवंक जेजू तांचेशी गेलो आनी आमकांय शिकयलें. जेन्ना आमी कोश्टवतल्यांक भेट दिता तेन्ना आमी तांच्या जिवितांत उजवाड हाडटा आनी ती एकसुरी नात म्हूण तांकां खात्री दिता. मिसाचे बेटेक तयार जातना सान फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन दुसऱ्यांक पेकोवणी आनी बोरवांसो दिवपी बुजवणेचो सांगात दिवपी देवाचे दूत जावंक कोतकोत्यान मागुया. आनी ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते मनान वांटो घेवंक आमी सगळीं पातकी मोडकून घेवया. देवा मुखार ल्हान जावन आमच्या पातकाची आमी बोगसणे मागुया आनी दूख दवरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुणांव उच्चारून सांगता. मनाचे दोन तोंडान उच्चारून
वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासर बागेवन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पवित्रार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तूं मोय पासान फावो करताय ते आत्मीक ओगोत अदीक आमकां लाभच्याक कोतकोतीक ओत्रेकांनी ह्या पवित्र रितीचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमच्या काळजांनी तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड भर आनी आमकां सगळ्यांक उर्बेमत कर आनी आमच्या आयली सगळी पिडा आटे बिटे कोस त्रास काडून उडय. आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. दानियेल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. बाल्ताजार राजान आपल्या उंच कुडीच्या मनशांक एक जेवण दिलें. 1000 लोक जेवणाक आयलो आनी तांच्या सांगाता तो सोरो पियेलो. सोर्याच्या नादार बाल्ताजारान आपल्या सोदरांनी, आपल्या पोतींनी आनी उपपोतींनी पियेवचे खातीर नाबुकोडनोजरान ताच्या बापायन जेरुजाल्याच्या मंदिरांतसून लूट मारून हाडलोलीं तीं भांगाराचीं आनी रुपयाचीं आयदनां हाडूंक लायलीं. जेरुजाल्याच्या देव मंदिराच्या पवित्र स्नानांतलीं लुटून हाडलोलीं भांगाराचीं आयदनां घेवन राजा, ताचे सरदार, ताच्यो पोतिनी आनी उपपोतिनी सोरो पियेलीं. तीं सोरो पियेलीं आनी आपल्या भांगराच्या, रुपयाच्या, पितूळच्या, लोखंडाच्या, लांकडाच्या आनी फातरांच्या देवाक तांणी वांकाणलो. ओचीत एका मनशाच्या हातांचीं बोटां दिश्टी पडलीं आनी नीट दिव्य आसतना फाटल्यान राजमालच्या घराच्या चुन्याचेर बरोवंक लागलीं आनी बरयतालो तो हात राजाक दिश्टी पडलो. राजा धवो फूल जालो आनी हुस्क्या बुरीत चिंतनांनी बुडलो. ताच्या पेंगटाचे सांदे दिल जाले आनी ताच्यो दिंब्यो कडकडूंक लागल्यो. राजाच्या फुड्यान दानियेलाक हाडलो. राजान दानियेलाक विचारलें, म्हज्या बापायन तो राजा आसलो तेन्ना जुदांतावन जुदेव निर्वासितां बरोबर दानियेल म्हूण हाडलोलो तो तूं मूं? भोव पवित्र देवाचो आत्मो तुजे सोवें आसा म्हूण हांवें आयकलां आनी तुजी बुद्द आनी गिन्यान आनी अजापांची जाणवाय सगल्यांक दिसून आयल्यांत म्हूण हांवें आयकलां. तुज्या स्वप्नाचो अर्थ सांगूंक आनी प्रश्न सुटावे करूंक जाता म्हूण म्हाका सांगलां. देखून हें बरोवप वाचशी जाल्यार
आनी ताचो अर्थ म्हाका सांगशी जाल्यार हांव तुका जांबळें आंगवस्त्र न्हेसयतलों आनी तुज्या गोळ्याक एक भांगाराची सोडपोळी घालतलों आनी राज्यांत तूं तिसऱ्या पांवड्यार आसतलोय. दानियेलान राजा मुखार उलोवन म्हणलें, तुजी देणी तुकाच दवर आनी तुजी इनामां दुसऱ्यांक दी. ती घेन आसतना हांव राजाक बरोवप वाचूंक दाखयतलों आनी ताचो अर्थूय फोडून सांगतलों. सुर्गेच्या दोनयाची तुवें परिक्षा केली, ताच्या मंदिराची आयदनां तुवें तुजे मुखार काडलीं आनी त्या आयदनांनी तुजे सोर्दार तुज्यो पोतिनी आनी उपपोतिनी पियेलीं. जांकां नोदोर ना आनी आयकूंक येना आनी कांयच समजोयना त्या भांगाराच्या आनी रुपयाच्या, पितूळच्या आनी लोखंडाच्या, लांकडाच्या आनी फातराच्या देवाक तुवें वाखाणले. पूण जो तुजो प्राण आपणाच्या हातांत सांबाळटा आनी जाचे स्वाधीन तुज्यो वाटो आसात त्या देवाक तुवें मोहिमा दिवंक नाय. ह्या पासत ताणें हो हात धाडला आनी ह्याच हातान हीं उतरां बरयल्यांत. बरयलोलें आसा तें मेने मेने थेखेल आनी पार्सीन. ह्या उतरांचो अर्थ असो: मेने म्हणजे देवान तुज्या राज्याचे दीस मेजल्यात आनी तें शेवटाक पावयलां. तेकेल म्हणजे तुका तागडयेंत घालून जोखला आनी तुज्या वजनांत उणाव आसा. पारसीन म्हणजे तुजें राज दक्षिण करून मिदियानी आनी पारशी लोकांक दिलां. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो: ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. सोगलीं म्हणुया: ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. सुर्या आनी चोंद्रिमा सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. मोळबाच्या नोखेत्रांनो सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. जबाब: ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. पावसा पावसा दोवा दोवा सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. वार्या वार्या पवना जोडप्या सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. जबाब: ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. उज्या उज्या दोगा दोगा सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. हिवा हिवा गोरमे गोरमे सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. जबाब: ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. देवाचें उतर आयकूंक आमी सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. सोमी म्हणटा: मोरो पर्यान विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकूट दितलो. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, पूण हें सगळें जावचे आदीं
म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतले, तुमकां देवसनाच्या आदीन करतले आनी बोणकोणीन घालून राजान राजपालाच्या फुड्यान तुमकां ओडून व्हरतले, दुमाडो दितले, स्वताची गोवाय दिवंक हो तुमकां सोयेक जातलो. म्हणटच कसलो परतीपाड करचो तो आदींच फुडें तुमी चिंतचे न्हय म्हूण गोठ मोतीन दवरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की आडावंक आनी तिचेर परते उलोवंक तुमच्या सगळ्या दुस्माना कडेन तें घडचें ना. तुमचो आवय बापूय भाव भयण सोयरीं दायरीश मित्रां तुमकां धरून दितलीं आनी तुमच्या भितरले कांय जाणांक जिवेशी मारतलीं. पूण म्हज्या नांवा पासत सगळीं तुमचो द्वेस करतलीं. पूण तुमच्या माथ्याचो एका केंसाचो लेगून हांव नास जावंक दिवचो ना. तुमचे थिराये उदेशी तुमी तुमचें जिवीत सांबाळटल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, हांवें एक आयज साडो काडला. ह्या साडकाचेर एक ल्हानसो नियाळ हांव करता. आमी कडेन साडोक पयलां आसतलें. ह्या साडकाचे थोडीं स्वता आसात. देर आर सम फ्यू फॅक्ट्स अबावट दीस लोटस. अशें म्हणटात हे साडोक एका धांवत्या उदकान जायना, एका रनिंग वॉटरान थंयसर मेळना साडोक. पूण हे साडोकूय आमकां उदक जंय धरून उरता, स्टॅग्नंट वॉटर आमी म्हणटा, थंय आमकां हीं साडकां मेळटात. जावं पोंडान जावं शेतांनी जेन्ना उदक कुसता थंय आमकां साडोक दिश्टी पडटा. पूण हे साडकाचें कितें गाय वावर, कितें गाय ताची फॅक्ट्स म्हणटात खंय हे साडोक ह्या रेब्यांतले ह्या चिखलांतले वयर कित्याक वयर चडटा? कित्याक ताका सुर्याची गरज जाय पडटा. द होल लोटस इज टोटली डिपेंड ऑन द सन. आनी त्या पासत ताच्या किरणाच्या बोरबाशान, ह्या सुर्याच्या उजवाडाच्या बोरबाशान खंय हे साडोक ह्या रेब्यांतले वयर चडटा. हे साडोक इतल्या रेब्यांतले वयर चडटा जाल्यार तें मेडें दिसना न्हू, तें नितोड आसता. इतल्या रेब्यांतले चिखलांतले तें वाडटा तरी ताचेर एक ताचें पान, ताची एक एक पाकडी इतली निर्मळ, इतली नितोड आसता की दिसना तें रेब्यांतले वयर चडलां म्हूण. म्हणटात थंय ह्या साडग्याच्यो बियो सुमार 1000 वर्सां पासून उरोंक शकतात. हे साडोकूय इतले अमोर, ह्या साडकाची इतली सोबिताय सुंदराय आमचें मन भुलयता. ह्या साडकाक पळयल्यार आमी पिशें जाता. ह्या साडक्याची सोबिताय आमचें एके भाशेन जिवीत पिशें करता. ताचो वास, ताची सुंदराय. हे साडोक पळयलें म्हणटकूच जिवाक शांती सवस्काय भोगता. म्हणटात खंय ह्या साडोक आतां फाटीं कांय वर्सांनी आमी पळयलां कुजनांत पासून पावलां. ताचो स्टेम, ताचे पाकड्याचे पासून जेवण करतात आयज. ते पेकोणेचें एक हातयार. इट हॅज अ लॉट ऑफ मेडिसीन पावर. एक पेकोणेचो ताका पदवी आसा. हे साडोक, ह्या साडकाक पळयल्यार आमकां सायबीण मांयचो उगडास येता. जी सायबीण मांय देवान ह्या मनशा कुडाच्या पातकांतली तिका एके भाशेन जे पातकाचो स्वास आसा थंयसरली तिका निर्मळपणान वयर काडली, पातोक नासतना वयर काडली. जे भाशेन हे साडकाक एक मेळ दिसना तसो हे रेब्यांतलो तिका देवान संवसारांतले एके भाशेन आपल्या पुताची आवय जावन विचून काडली. असलो आमकां एके भाशेन हे सायबीण मांयचो आमकां एक रूपकार ह्या साडका वरवीं दिश्टी पडटा. बाबणे साडोक आयज आमी नियाळ करता पिडेवताचेर. ह्या साडकाचेर नदर मारल्यार म्हाका बाग्योन दामयान हाचो उगडास येता. बाग्योन दामयानान एके भाशेन ताका नवोच पाद्री जाल्लो. बेसमान ताका बरी फिरगोज दवरली, विचून काडलेली. पूण ताणें म्हणलें म्हाका नाका ही फिरगोज, म्हाका थंय जुंयार वचूंक जाय. आनी बिशप मोलो जुंयार कित्याक? तो जुंवो बरो न्हय, तो मेल्ल्याचो जुंवो म्हणटात. दे कॉल दॅट इट्स अ डेड आयलंड. आनी कित्याक डेड आयलंड म्हणटाले? कित्याक ह्या जुंयार खंय कोडकार जालोल्यांक व्हरून उडयतालो लोक. थंय मोत्ताले कोडकार, जिवीत जियेताले, कोण तांचेशी वचून आसलो. असलेशी वचून बाग्योन दामयान तांकां साडका भाशेन ह्या रेब्यांतलो वयर काडटा. ह्या पिडेंतल्या ह्या वशाच्या पिडेंतलो तांकां एके भाशेन मान दिता, रेस्पेद दिता, तांची मोगान सेवा करता. दिसपोटी तांकां मिसाचें बलिदान भेटयता,
तांची खबर घेता, तांचे सांगाता वेळ सारता आनी हे तरेन बाबा बुडीनो भाग्यून धाम या खंय एक कोड ताकाच लागून ह्या कोडांतूय तो सोपून वेता आनी ह्या साडका भाशेन आपलें जिवीत भाग्योंद करूंक पावता. दुसरी आमकां आसा मादर त्रेसा कोलकाताची. आमी जाणो ती लॉरेंतो कॉन्वेंटान आसली सुसेगाद पूण खुशाल नासली. तिच्या जिवितान सुर्याचें किरण येता आनी कोलकाताचो रेबो तिका दिश्टी पडटा. कोलकाताचो पेडेचो चिखल तिका दिश्टी पडटा आनी असल्या चिखलान आसलेल्यांक, असल्या रेब्यान पातकाचे एके भशेन पिडेन आसलेल्यांक, कश्टवतल्यांक मादर तेरेसा तांकां एक नवो जीव उपकार जाता. एक सुर्याचो बोरमासो जिवंक तांकां दिता आनी आपुणूय ह्या चिखलांतली उठून ह्या साडका भाशेन पोरमोड आनी नितोड जिवीत ती जियेता. बावडीनो आमकां कालूस आकुतीस आसा. पातकाचे पेडेच्या रेब्यान तो लोळटालो, एके भाशेन कोश्टवतालो. सुर्या जेजूचे तो नदर मारता आनी हे पिडेंतलो एक नवो बोरमासो दिसपोटी मिसाच्या बलिदानांतल्यान जेजूचे नदर मारून आपलें जिवीत ह्या साडका भाशेन तो फुलयता आनी दुसऱ्यांक आपलो पोरमोड तो वांडटा. दुसऱ्यांक हे भाग्योन जिविताची कुरपा तो दुसऱ्यांक दिता. रिता दे कासिया आपली जिवीत ती जियेताली, लौकीक भयण, लग्न जाल्ली, घोव आनी आपल्या भुरग्याचे त्रास कोस एके भशेन आपणायता. तांचे पातकी जिवीत आपूण एके भशेन कोश्टवता तांच्या पातकी जिविताची नियाळ करून. ह्या कोश्टांतल्यान ती वेता कितलीं वर्सां ह्या कोश्टांक ती वेंग मारता. कित्याक जेजूचे बोरमासो धरून ती जियेता. ते बसत ह्या रेब्यांतली उठून, ह्या कोश्टांतली उठून रिता दे कासिया नव्यान सुर्या जेजूचे नदर मारून आपलें जिवीत भाग्योनपणाचे वाटेर घालता. ह्या साडका भाशेन ती आपलें जिवीत दुसऱ्याचेर प्रकाश बरीत करता. भाव नायज ही आमकां काय बरी देख ह्या साडका भाशेन. साल्विफीची डॉलरीस हो जोआ पावलो दुसऱ्यान काय बरो विश्व चिटीन ताणें बरयल्लें. अदीक करून पिड्यावताचेर उलयतना ताणें म्हणलें खंय पिडा आनी कोस्ट निर्भाग न्हय, दे आर नॉट बॅड, ते वायट न्हय. तो म्हणटा ते जावन आसा एक पावंडो भाग्योनपणाच्या जिविताक. हे से दॅट इज अ स्टेप, दॅट इज एन इन्स्ट्रुमेंट टू बिकम अ होली पर्सन. आनी ते बसत कोस्ट आमचे जिविताचे भाग. जेन्ना कोस्टाक फुडो करूंक बळ येता तेन्ना आमी सांगात दिवंक गरजेचो, एकामेकाक उर्बा दिवंक, एकामेकाक बळ दिवंक, एकामेकाक सगळे वेळ सारूंक, एकामेकाक भरवसो दिवंक. तेन्नाच हे कोस्ट आनी पिडा बाबा बुडीनो निर्भाग जायनात. दे डोंट बिकम इवल फॉर अस बट दे बिकम आर स्ट्रेंथ. आमकां काळजीतारपण मेळटा, गोठाय मेळटा आमच्या कोश्टांतले आमकां निवारूंक. जे भशेन दामयान ह्या कोड जालोल्यांक बोरमासो दिलो ते भशेन आमकां गोठाय मेळटा, आमकां एक बोरमासो मेळटा. ह्या पिडेंतली आमी उतरून नव्या जिविताक पावूंक. आयचें पयलें वाचप दानियेलाच्या पुस्तकान आमकां मेळटा. दानियल म्हणटा नाबूकदनेझराक ताचेशी एक झूज मांडटा. हें झूज नितीचें झूज. नाबूकदनेझर ताका संवसाराची आशा दाखयता आनी तेन्ना दानियल म्हणटा हे तुजें कोस्ट, हे तुजें सगळें जिवीत गिरेस्तकाय देवाच्या काकलुतीशी, देवाच्या पेकोणेशी आनी देवाच्या मोगाशी कांयच न्हय. दे आर नथींग बिफोर गॉड्स लव एंड हिज जस्टीस. हें सगळें टेम्पररी. पूण जो कोण ह्या कोश्टांतल्यान ह्या आव्हानाक फुडो करता आनी देवाचेर बाबाट दवरता ताका देव केन्नाच सांडिना. ताका पिडेंतलो नव्यान उडयता, ह्या कोश्टांतलो नव्यान उडयता, ह्या एके भशेन वायटांतलो ताळण्यांतलो नव्यान उडयता आनी नव्या जिविताक पावयता. आनी ते बसो दानियल म्हणटा सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरात, तो तुमकां सांडचो ना. बाबून आयज शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा आपल्या शिसांक तयार करता, आकारता. कितें करूंक? कोश्टांक पिडेक फुडो करूंक, आव्हानाक फुडो करूंक. तो म्हणटा जायते जाण तुमकां कोस दितले, जायते तुमच्या जिवितान पिडा येतली, जायतीं आव्हानां येतलीं. भिये नाकात. पवित्र आत्म्याचेर विस्वास दवरात, तो तुमचे वरवीं उलयतलो, तो तुमच्या सांगाताक चलतलो. देवाचेर विस्वास दवरात, तो तुमचे वरवीं कश्टवतल्यांक बोरमासो दितलो, उर्बा जिवंक दितलो. भाव न्हू आयज हीच दोनूय वाचपां होच आमकां कृपा दितात, हेच बळ आमकां दितात. ह्या साडका भाशेन आमी आमच्या जिवितान आयज आमच्या कुटुंबांनी कितले कोश्ट आसात, आयज आमच्या समुदायांनी कितले कोश्ट आमी पळयता, कितली पिडा आसा. देर आर हिडन सफरींग दॅट आर इन आवर फॅमिलीज टुडे. आनी कितलो आयज लोक कोश्टवता.
आयज कितली पिडा वाडलेली आसा, जावं कॅन्सराची, डायबिटीज, आयज कितली मोनाची पिडा, आयज लोक मेंटली इल जाल्लो आसा, आयज भावनाची पिडा आसा, इमोशनल आयज सफरींग आसात, आयज समाजीक पिडा आसा, आयज संवसारा भुलयतली पिडा आमकां पयस व्हरता, आयज आत्मीक पिडा आसा. हे पिडेंतली बावडीनो आमी ह्या साडका भाशेन दुसऱ्यांक बोरवंसो दिवंक गरजेचो. जे भाशेन हे साडोक एका सुर्याच्या किरणाक आवंडेता आनी आशून रावता. जेन्ना काळोख येता तेन्ना वयता भावता, पूण दीस येता तेन्ना हे साडोक हे भाशेन फुलता. ते भाशेन दर दिसाक ह्या आमच्या कोश्टांनी बावडीनो आमी देवाचेर विस्वास दवरून चलता आनी जेन्ना एकामेकाक आमी आदार दिता, कश्टवतल्यांक आमी एके भाशेन पाठिंबो दिता, तांचो बोरवंसो वाडयता, तेन्ना बावडीनो ह्या संवसारांत जिवंक आमकां बोरवंसो मेळटा. बागेवंत फ्रांसीस शावेर असल्याच रेब्यान जियेतालो. संवसाराची एके भाशेन जायती गिरेस्तकां आपणावंक, नांव पदवी घेवंक ताका एक मन आसलें, सपन आसलें. असल्या रेब्यान लोळटना इनास लोयल ताका साडका भाशेन आदार करता ह्या रेब्यांतलो उठूंक आनी ह्या सुर्या जेजूचेर नदर मारून ताचें जिवीत फुडें व्हरूंक. ह्याच बोरवंशान बावडीनो फ्रांसीस शावेर बागेवंत ही लांबदीक वाट चलता भारतान येवन होच बोरवंसो जो आपल्यान अणभवलो, ह्या सगळ्या समाजीक पिडेंतलो देवान निवारलो, ह्या रेब्यांतलो आपल्याक काडलो, देखून देवाक तो दिनवासना हे पोरजेक, भारताचे पोरजेक एक बोरवंसो दिवंक, आमकांय पिडेंतलो निवारूंक, ह्या ताडल्यांतलो निवारूंक बागेवंत फ्रांसीस शावेर आमकां एक नामणो जाता. बावडीनो असल्याच बोरवंशान आयज आमी सगळीं ताच्या पांयाशी आयल्या. आमी हीच कृपा मागुया, आमी कश्टवतल्यांक बोरवंसो जावंक. आयज कितले आमच्या कुटुंबांनी एकसुरी आसात, पिडेंत आसात, आमच्या शेजारी पिडेंत आसात, एकसुरी जियेतात. आयज कितली मोनाची पिडा, असल्यांक आमी आदार दिवया, वेळ दिवया. तेन्नाच ह्या साडका भाशेन तांकां ह्या पिडेंतली काडून एक बोरवंसो दिवंक आमी पावतलीं. ह्याच बोरवंशान बावडीनो ह्याचे मिसान हे पवित्र रितीन आमी वांटो घेवया आनी आमची जी पिडा आसा ती आयज आल्ताराचेर घालून, सायबा तूंच आमचो बोरवंसो, तूंच आमची कृपा, तूंच आमची सोडवण, तूंच आमचो तारण, तूंच आमचो गुरू, हेंच ओळखून घेवन बागेवंत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन ताचे भाशेन आमी भाग्यवंतपणाचें जिवीत जिवंक आनी दुसऱ्यांकूय कश्टवतल्यांक भाग्यवंत करूंक ह्याचे मिसान आमी मागुया. सगळीं उबी रावया आनी ह्याच बोरवंशान ह्याच बावटान बरोवन आमची मागणी बापाक आमी उबारुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी तरेकवार पिडेक लागून कश्टवतल्यांक आपले परगोटणे उतरां आनी सेवे वरवीं पेकोवणी दिवंक, तांचो बोरवंसो आनी बावाट गोड करूंक, फावो ते आत्मीक उपाय आपल्या लोकांचे संस्था आनी काट्यां वरवीं घेवंक वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. देवाळ बापा, ज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूट कर. वेगवेगळे कुडीचे, मोनाचे आनी आत्म्याचे पिडेक लागून कश्टवतात तांणी आपले दोळे कुर्सार मारलेल्या जेजूचेर दवरून आपले पिडेक फुडो करूंक काकलूत, बोरवंसो आनी ते बावार्थान आनी सोंसणिकायेन जिवंक बापा लागीं तांचे पासत मागुया. बापा, ज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूट कर. जी मरणाचे तोरणीर पावल्यान तांणी आपलो बोरवंसो जेजूचेर गोट दवरून आनी कसलेच वांकडे वायट उपाय घेना जावंक, पूण जेजूचेर आपले दोळे लावून निमाणो वेल पासून सोंसणिकायेन, बावार्थान आनी बोरवाशान जिवंक बापा लागीं मागुया. बापा, ज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमचे तरेकवार पिडेक इलाज दितले दोतोर आनी नर्सी आनी परमस करतल्यांनी जेजूचे जाणवायेचेर आपलें मन घालून आनी ताच्याच आदारान कश्टवतल्यांक धीर आदार दिवन तांचो बोरवंसो वाडोवंक पेकुणेचें दूद जावंक
बापा लागीं मागुया. गड बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची आमची कबूल कर. आमची राजकीय आणि सामाजीक फुडाऱ्यांनी दर मुनिसिपलाच्या जिविताचें मोल आनी ओर्त समजून घेवंक फावो तें जिवीत राखतले उपाय घेवन सोदून काडूंक वावरूंक बापाची कृपा आनी जाणवाय तांकां सान फ्रांसीस शावेराचे वरवीं मागुया. गड बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची कबूल कर. स्वर्गीचे बापा ही आमची मागणी स्वीकार कर आनी आमकां सगळ्यांक कश्टोतल्यांक तुजो बरवासो आमकां दी. तुजी पवित्रताय आमचेर ओतय म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. दाना तोयरे वेळार आमी गायन करुया जिणे वाटे जिणे खिणा. म्हज्या आपुरबायच्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पविदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी देवा आमच्या प्रितीच्या बापा तुका मानांक भेटोवंक फॉर्मायल्या ती पवित्र देणी मोवाळेन मानून घे. तुजे वरवीं आमची तुजी दोयाळ काळजाक मनशाक तुज्या आज्ञा सदांच पाडूंक आनी तुवें दाखयलेली जिविताची वाट चलूंक आमच्या काळजांनी बोरवासो उत्पन्न कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर प्रवेदारांनी सासणाचे देवा तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रोसलें ताचे वरवीं नवें आमकां तुज्या सारक्याची केल्यान एखादी सगळीं रोसना अनुदान करता तुजी सेवा. प्रितमेर तुका वाकणटा थारोवन मेळ्ळोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एकाच ताड्यान तुका दिनवासा तुज्या स्वता भोगताची सोबा. देखून देरू त्या भोगतां सांगाती तुज्या मोगाची किर्तन आमी एकाच ताड्यान गायता. बापा खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपले हेस कोशेन कोस मरून सोसूंक वेचे यादी ताणें वोंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. ओहो तुमी सोमेस घेयात आनी काया
हे मोचे कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणे कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडले तुम्ही सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची ही कास नवी आनी सासणी कोराराचे हे रोगत पातकाचे हिंबोक सोणी मिरच्यान तुमचे हे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तेव्हा रोवतले हे म्हज्या उगडासा कोरा. बाबार्थाचो गोड परगोटुया. Sumia Jesu ami hondo katao ani ekashitle pietao title pauti tu voi bovaniuso ami tu moron porgotao. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तेपणी उडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सोरबणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा समेत सांग पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराम आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोवेचो उगडास कर. लिओ आमचो बागयून बाप, फिलिप नेरी आमचो गवळी बाप आनी सिमिया आमच्या आदारी गवळी बाप सगल्या यादीकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तान तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आकवार मोरये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भागवेंत जुजय, भाग्यवंत दोर्मदुता, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या शेजो वरवीं त्या शेजो सांगाता त्या शेजो ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. कश्टोतल्यांक पिडेमतांक आमी 2 दिसाक जावं कुटुंबान समुदायान जावं समाजान एकामेकाक बोरमासो दिवंक आनी नव्या जिविताक उठोवंक नव्या तारुणाच्या वाटेर चलोवंक बोड घोटाय जावंक असलो भावार्थ विश्वास आमकांय दी म्हूण सगळे हात जोडून बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परास सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्के आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरमंडार जेजू क्रिस्त चेण्याक आमी बोरमाशेन वतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुलींनी सोर पातकांतली सोर पिडेंतली सोर कोश्टांतली आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदुता म्हणलें आयज तूं आमकां जोड एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दीस घाल आनी तुजे कुशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय
आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक आमेन. सुमेर शांती ताचो मोग ताचो भावाट बोरमासो सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाब नोकरी भाशेन आयज खुशालकायेन हास्य तोंडान आमी एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची शिली संसाराचे पाप काटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संसाराचे पाप काटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संसाराचे पाप काटली आमकां शांती दी. जेजू सुर्याचे नोदल मारून रेब्यांतले वयर चडटल्या साडकाक आयज आमी नितळ निर्मळ पडयता. असलेंच भाग्योतांनी आपलें जिवीत ह्या साडका भाशेन परमडीत करून आपल्या भाग्योलपणाचें जिवीत आमचेर प्रकाशलें. असल्या रेब्यान जियेतल्यांक, कश्टान जियेतल्यांक, पिडेन जियेतल्यांक वयर काडूंक आयज जेजू आमकां उलो मारता. असो जेजू म्हणटा भियेनाकात, हांव तुमच्या सांगात आसां. तुमी म्हजेर विस्वास दवरात, हांव तुमकां सांडचो ना. असो जेजू आयज सगळ्यांक ह्या वेळार आमी हांगासर आसलेल्या पिड्या वतांक आयज तो आमकां हात लायता. आयज आमच्या काळजान येता, आमकां बोरमासो दितलो. असो जेजू ह्या जेजू घेवंक आयलीं ती सगळीं आमी सुभागी. म्हजे भितर म्हाका फावना, पूण तुमच्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला, फकत तांनीच कोमयाव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेले आहे त्यांनीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. जेजू आमच्या काळजान शिवताना आमी गायन करूया, जेजू म्हाका तुजी गरज. Jesu म्हाका तुजी गरज, सुके सोमनी जशें उदक, उज्या दिव्या बळबिसलेचे योत्रान सोलूं बळुबेचे, उज्या दिव्या बळबिसलेचे योत्रान सोलूं बळुबेचे. तुझे बगर मागना जिवीत, ना बळ जेसू आनी पदवी. तुझे बगर मागना जिवीत, ना बळ जेसू आनी पदवी. मिठांव जेसू पुर्णाकार सण, तेला पोटी तेला विणे. कातोलोलो रुखा कांदो, बिगडलोलो कुडी सांदो. कातोलोलो रुखा कांदो, बिगडलोलो कुडी सांदो. तुझे बगर मागना जिवीत, ना बळ जेसू आनी पदवी. तुझे बगर मागना जिवीत, ना
नांबोळ जेसू आनी पदवी जेसू म्हाका तूं जावन आसाय ओरोण्यांतलो स्वादीक माना देव पोरचेचो उज्या खांबो इस्रायलाचे कोडपा उदो देव पोरचेचो उज्या खांबो इस्रायलाचे कोडपा उदो तुझे बगोन मागना जिवीत नांबोळ जेसू आनी पदवी तुझे बगोन मागना जिवीत नांबोळ जेसू आनी पदवी जेसू म्हाका तुजी गरज सुखे सोमनी जशे उदक उज्या दिव्या मोडमिसलेचे योत्रांक सोलू मोडुबेचे उज्या दिव्या मोडमिसलेचे योत्रांक सोलू मोडुबेचे तुझे बगोन मागना जिवीत नांबोळ जेसू आनी पदवी तुझे बगोन मागना जिवीत नांबोळ जेसू आनी पदवी आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपण सांबाळुया काळजान शेवळल्या जेजूचें आसणें अणभवया आनी ताका दिनवासुया प्रार्थुया सोर पविदार देवा आमच्या दोयाळ बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारान वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरलीं तुज्या मोगाच्या वेंगेंतलीं आनी आमच्या भावा भयण्याच्या एकवटांतलीं वेगळी सोडून कधीच आमकां निर्मू नाका हो उपकार आमी मागता आमच्या सोमया जेजूचे नांवी सोगलीं बसूया आयची मिसाची भेट समोर उमलोल्या आनी देवा उतराची मोडणी केल्ल्या